नरकासुराच्या राती गोंयभर म्युझिक सुरू असता, कांय कडेन लावड म्युझिकय असता। गोंयांत जायती प्रकरणां मुखार आयल्यात। 70 सोमारा फांतोडेर नरकासूर दहनाचे फाटभुंयेचे राती उसरा मेरेन लावड म्युझिक सुरू आशिल्लें म्हूण आरटीआय एक्टिव्हिस्ट रुपेश पोकेची पुलिशेंत कागाळ। तिडकीन थळाव्यांनी रुपेशाच्या मोटारीक पुलिसाच्या हुजीर उजो घालो। मुख्यमंत्री म्हणटा कारवाय जातली। होंडा हांगासर पुलिसा फुड्यान गाडयेक उजो घातलो, इतलो लॉ एंड ऑर्डर हाडला कितें? पुलीस स्टेशनात कडे घातलो। हांवें प्रत्येक मरे एसपी डीवायएसपी किंवा पीआय ताका एक्शन घेवपाक लायल्या। म्हाका खात्री आसा की हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जे पयलीं पुलीस घेतले। कोण हितूर आहा पयलीं ताका कितें सेक्शन लावपाक जाय तितकें लावन ताका भितर उडयतले। ऑलमोस्ट आतां इन्फॉर्मेशन घेतला, दोगा तिगा कितें तरी उडयल्या, उरलेल्यांकूय बी उडयतले। इतकी लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे हे करपा खातीर हांव दिसतना आनी पुलीस आउटपोस्टाच्या हुजीर जर अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जाता आसत जाल्यार कोणाकूय मुगी रावतले। हे प्रकरणाचे फाटभुंयेर 10 जाणां आड कागाळ जाल्ली। प्रकरणाक संबंदीत आशिल्ले 8 जाण पुलिसांच्या ताब्यांत आसात। चौकशी चल्ल्या म्हूण माहिती मेळटा।